बेसिकली सरकार अशें करूंक सोदता की जे ओपोजिशनाचे फुडें आहात जे बरे प्रश्न विचारतात तांचे प्रश्नूच येवचे न्ही म्हणून असो एक इनडायरेक्ट मेकॅनिझम चलोवंक सोदता. आमी स्पिकराक मेळून ऑनरेबल स्पिकराक आमी समजावन दिल्लें आहा की अशें जर जालें जाल्यार क्वेश्चन आवराक ओपोजिशनाचे प्रश्नूच जर आयले ना जाल्यार क्वेश्चन आवर घेवन फायदो कितें आहा. सो हाजे खातीर मागीर एसेंब्ली घेवन फायदो कितें आहा. सो अशें जावचें न्ही आनी सगळ्यांक स्थान मेळचें, सगळ्यांक चान्स मेळचो आपले व्ह्यूज फुडें घालपाक आनी आपले मतदारसंघाचे इशू रेज करपाक. हाजे खातीर आमी एक डिमांड असो केल्लो आहा की एक इंडिपेंडंटांक सेपरेट ग्रूप म्हणून धरून तांकां सेपरेट टायम अलॉट करचो डिमांड्साक आनी इवन क्वेश्चनाक पयले 6 क्वेश्चन 3 सेक्शनान डिवायड करचे, 2 रुलिंगाक वचचे, 2 ओपोजिशनाक काँग्रेसीक वचचे, 2 इंडिपेंडंटांक दिवचे. अशें म्हणून आमी एक डिमांड घाल्लो आहा. लेट स्पीकर गिव इज रुलींग ऑन दीस. बट वी हॅव मेड अ रिक्वेस्ट. फाल्यां जर हेंच दिल्ली जाल्लें आनी अरविंद केजरीवाल जर सेम करूंक गेलो जाल्यार 67 थंय आम आदमी पार्टीचे आहा. ओपोजिशनाचो क्वेश्चनूय येवचो ना. मागीर असेंब्ली कित्याक घेवप ती. वी फील दॅट देर इज अ व्हेरी strong attempt being made by the ruling to ensure that our voice is not heard in the assembly. Okay. We have enough reason to believe this. This has been discussed in the legislature party meeting of the BJP and they have made a very clear attempt that those in the forefront of opposition politics should not be heard in the assembly. At the moment, the speaker appears to be having the intention of respecting democratic traditions. See, there is an unprecedented thing that a video camera is brought to draw the lots, which shows complete lack of faith in the MLAs and on the legislature department staff. So this is unprecedented in the history of Goa Legislative Assembly. आणि खंय भायरूय बी अशें केन्ना जायना. सो आमी म्हणलां की आमी जगा भायले मनीस जावचे न्ही म्हणून. अशें आयलां खरें बरोबर. अशें एक रिप्रेझेंटेशन आयलां तें. पण हांव नॉट टेकन एनी डिसिजन ओवर तें. कशें आसा भितरलें सभागृहांतलें कामकाज आसा तें कांय नियमांचेर चलता. ते नियमान ते भितर बसता जाल्यार हांव पळयतलो तें एक फावट आनी मागीर ताजेर निर्णय करता.